असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण फलितांश गेल्या सकड यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक मिगेल्या प्रीतीपूर्वक नमस्कार. याचे एक डिस्कशन स्टार्ट जावचे एक 10 निमिष आसा तेदोलते हांव तुमगे लागीं स्वल्प बेगीन मनाचे उलोवच्याक प्रयत्न करता. ज्योतिष दर्पण ह्या एपिसोड कसो आसा की आज लागी लागी 70 एपिसोड्स लागी जाल्ले. एक 63 एपिसोड्स तुमकां यूट्यूबान तूं प्लेलिस्टान तूं मेळटा. स्वल्प प्लेलिस्ट आमी एड करूं विसरनाशा पुरोची. ह्या ज्योतिष दर्पण म्हळ्यार कार्यक्रम प्रारंभ जाल्ले एक विडियो फस्ट आमी अपलोड केला केन्ना म्हळ्यार नवंबर 2020 नवंबर 17 2020 का फस्ट विडियो आमगे यूट्यूबान तूं अपलोड जाल्ले ज्योतिष दर्पणाचे. तितले म्हळ्यार लागी लागी एक 1.5 वर्स दांटवाले. इतली काळ ह्या यूथ ऑफ GSBचे एक प्रोग्राम एक यशस्वी जावन चोलका म्हणून जाल्यारी इतली काळ धांवका म्हणतर जाल्यारी हाजे संपूर्ण क्रेडिट कसोच की आमगेल्या यूथ ऑफ GSBचे वीक्षकांक दिता, आमगेल्या यूथ ऑफ GSBचे कन्वेनर्सांक दिता. तशीच यूथ ऑफ GSBचे हांगा टेक्निकल टीम हांगा स्टुडिओ इन्चार्ज आसचे पुरो, कंटेंट हेड आसचे पुरो, आमगे कॅमेरामॅन आसचे पुरो, प्रत्येकलांक हाजी क्रेडिट ज्योतिष दर्पणाचे हांव दिता. जाल्यार हाजे निमित्त स्वल्प नेगेटिव्ह इम्पॅक्ट कोणाले वयर जाल्ला म्हणतर जाल्यार कोणाके बेजार जाल्ला म्हूण जाल्यार हाजी संपूर्ण ताजे नेगेटिव्ह आज कसो आसा की रेस्पॉन्सिबल हांव गोपाल कृष्ण भट्ट स्वतः घेता. हांव हें सांगू कारण कसं म्हूण सांगल्यार इतली काळ तुना ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम चोल येयले. चोल येवका जाल्यार मुख्य जावन यूथ ऑफ GSBचे कन्वेनर्सान मस्त म्हाका सपोर्ट केल्ले. मात न्ही कसले एक रिस्ट्रिक्शन्स म्हूण दवरनी, स्वातंत्र्य दिल्लें. तशें देखून तुमी पोस्टार पडून आसचे पुरो हांव कोऑर्डिनेटर म्हूण ह्या प्रोग्रामाचे म्हळ्यार ज्योतिश्यांक आपोवचे, कोण म्हूण सोदूचे, एक तांणी म्हाका कॉल केल्यार तांकां हांव आपोवन प्रोग्रामा बसोवचे हाजी जबाबदारी पुरे हांव खंयच्यानूय तांणी इंटरफियर म्हूण जायनी, संपूर्ण स्वातंत्र्य दिला. तशें देखून हांगा येयले ज्योतिशीय विशयार ಕೆಲವು ಜನ ಅಸಮಾಧಾನ ಮುಂಜಾರಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಕನ್ವೀನರ್ಸ್ ಜೋ ವಿಂಗಡ್ ಕೊನೆ ಕಾರಣ ಜಾಯಿನಾಚಿ ತಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣ ಅವ ಕೊಣಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಜಲ್ಲ ಮುಂಜಾರಿ ಅವ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಗ್ತಾ आणि ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಚಾಕ ಪ್ರಯತ್ನ करता कसं म्हणारी यूथ ऑफ GSBचे आमगेले ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम प्रारंभ जाताना आज ताई एक 70 एपिसोड लगी लगी ते विंगड आयाम या ज्योतिष दर्पणान घेतले. सुरवेक आमगेलो उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार ज्योतिष मुखांतर आमी डिस्कशन करचे, एक ज्योतिशाला डिस्कशन करचे, तेन्ना स्वल्प तुमकां माहिती मेळटा, ते माहिती तुमी कलेक्ट करचे, एक स्वल्प ज्ञान वाडोवचें म्हणून सांगून इतली मुखार वता, इतले एपिसोड्स जाता म्हणून हांव स्वतः लेखनी. तशें म्हणटना स्वल्प एपिसोड्स जाल्ले, स्वल्प कार्यक्रमान तूं चेंजीस हाडका म्हणून जाल्यार आमकां स्वल्प फीडबॅक येवचें स्टार्ट जालें. तुमकां तसं कमेंट्स येता, कॉल येता, मेसेज येता, तुम्ही आमगेले कॉल्स घेवका, आमकांय ज्योतिशाला उलोवचें आसा म्हणून जालें. कॉल घेतले. कॉल घेतना सुरवेक तांणी कसं केलें म्हळ्यार ज्योतिशाचे जनरल क्वेश्चन मात्र घेता आशिल्ले, मागीर मागीर तांगेले पर्सनल क्वेश्चनय म्हळ्यार परिहारा खातीर तांणी क्वेश्चन मुचे स्टार्ट जाल्ले. सुरे हांव सांगला एपिसोड तुमी यूट्यूबान पळोवन आसचे पुरो पर्सनल क्वेश्चन्स तूं ना म्हूण सांगून जाल्यार मागीर जाल्ले पर्सनल क्वेश्चनाक अवकाश दिवका म्हूण सांगून पर्सनल क्वेश्चन घेवचे स्टार्ट जाल्ले. विंगड ज्योतिशी तांकां आपोवचें स्टार्ट जालें. प्रामाणीक जावन सांगता म्हूण जाल्यार मक्काची ज्योतिष दर्पण एक गेस्ट मेळचे, एक ज्योतिशी मेळचे सुरू एक भारी कष्ट जाता आशिल्ले. जाल्यार आज कोणेय ना कोणेय आमगेले ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक प्रितीन येताची. तशें म्हणटना विंगड ज्योतिश येयल्यांची विंगड तांगेले एक अनुभव तुमगेला सांगले, तुमी क्वेश्चन निमगेले. आमगेले समाज म्हणटा विंगड लोक आसताची, विंगड कॅटेगरी आसता. तशें म्हणटना प्रत्येकलाक एक संतोष करचे असाध्य जावन विशय तुमकां एक गोतस म्हळ्यार स्वल्प जाण सांगता कसं म्हळ्यार कॉल्स घेवच्या नज तुमी खाली डिस्कशन करका म्हूण सांगून, आनी स्वल्प जाण सांगताची तुमी कॉल्स घेवका डिस्कशन केन्ना आशिल्लेची म्हूण सांगून. तशी विंगड कॅटेगरी आसता, आमी पूर्ण जाणां समजावन वचचे. तशी स्वल्प जाण म्हळ्यालीची आमकां ज्योतिश तुमी स्वल्प शिकोवका म्हूण सांगून. तदनंतर स्वल्प एपिसोड्स तुमी पळोवन आसचे पुरो पंचांग शिकोवचे, ज्योतिष शिकोवचे, वास्तू शिकोवचे, तसले एपिसोड्स स्वल्प काडले. मस्त जनाला रेस्पॉन्स आशिल्लो लायक जाल्यार आमगेले समाजाचे व्हड पंडीत आसाचे तांणी कसं सांगली म्हळ्यार ऑनलायन शिकोवचे ज्योतिष म्हळ्यार शिकोवचे कसं की हें तितलें समंजस जावन न्ही म्हणून तेवय एक उत्तर आयलें.
तशें म्हणटना आमी विंगड विंगड आया म्हूण हांव ताका म्हणालें विंगड विंगड आया मारी आमी प्रोग्राम करता आसाची म्हूण सांगून ताजे नंतर ज्योतिशी तांकां आपयतना म्हगेलो एक उद्देश कसो आशिल्लो म्हळ्यार तुमी जावकाला आलोचन कोरेत आमगेल समाजांत गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांत एक ज्योतिशी कोण म्हूण सांगल्यार तुमगेल मनांत एक दोन नांव येवच्या पुरो आशिल्लें जाल्यार आज ही आमगेल प्रोग्रामा निमित्त हांव अड्डसीक सांगचें न्ही हें म्हज्या जाणान म्हाका फीडबॅक दिलेले आनी म्हाका कळटा आसा आमगेल प्रोग्रामा निमित्त तुमकां एक ऑप्शन आसा ऑप्शन म्हळ्यार तुमकां आयके कितले ज्योतिशी आसा म्हूण सांगल्यार आमगेल प्रोग्रामा तुमी पळयता येईल म्हूण जाल्यार ते तुमी सर्च करायचे आनी दोनीचे आमी कोणाकय हांगा रेकमेंड करनाची खंयचेय हांगा ज्योतिशी वो ह्या मनशाक तुमी आपयत म्हूण सांगून कोणाक रेकमेंड करनाचे म्हाका जाल्यार कॉल येयल्यार हांव सांगचें कशें म्हळ्यार तुमी प्रोग्राम पळया तुमकां कोण लायक दिसता तांकां आपया आज तुमगे लागीं ऑप्शन्स मस्त आसा हें एक उद्देश ऑप्शन मस्त जावका म्हळ्यार उद्देशान हांव कसोचे प्रत्येक कार्यक्रमाक हांव सांगू सुरू केलें ज्योतिष दर्पणा कार्यक्रमा नंतर तुमी एक ज्योतिशीक कॉल करताचे कॉल करून तुमी कसो व्यवहार करताचे आमकां कळना थंय जाल्ल्या व्यवहाराक आमी जबाबदारी ना म्हूण सांगून येता म्हण हांव सुरेख सांगलां इंट्रोड्यूस करचें म्हूण सांगून तशें म्हणटना हांव सुरेख हांव ज्योतिश तांकां आपोवचें आशिल्लें मागीर स्वल्प ज्योतिशितांनीच म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक प्रारंभ केल्ले तुमी प्रोग्रामा सांगिल्लें कोणेय ज्योतिशी आसा म्हणजे तुमी अवकाश दिताचे म्हूण सांगून हांवय ज्योतिशी म्हणटना म्हाका एक अवकाश दिवेत म्हूण सांगून मस्त जनान कॉल केल्ले तसले कॉल केल्यानंतर आज एक मनीस हांगा ज्योतिष दर्पणाक आयला तागेलें नांव कृष्णानंद प्रभू म्हूण सांगून मंजेश्वर गांवचो हाका हांव कार्यक्रमाक स्वागत करता तशी तवळी हांव सांगलें कृष्णानंद प्रभू मंजेश्वराचे प्रामाणीक जावन सांगचें कृष्णानंद जन पळयता आसाची लयवर आसा हांव कार्यक्रम कसो लायक स्टार्ट केल्लो म्हूण तुका एक ब्रीफ कळ्ळा म्हूण लेखता इंट्रोड्यूस केल्लें इंट्रोड्यूस करतना खंयचेय मनशां आमी आपयतना नेगेटिव्स पॉझिटिव्स दोन्ही येता खंयचेय मनीस आसचो पुरो बाय पर्सनली तुकाय केलो जायन आसचो पुरो म्हाका जायन आसचो पुरो यूथ ऑफ GSB टिमा जायन आसचो पुरो आमगेले वीक्षकांत मिक्स वीक्षक आसाची मस्त जन आमकां प्रीत करताची स्वल्प जन दुर्विताची कार्यक्रम सुरू जातना नेगेटिव्ह कमेंट्स आयले कुडले ह्या कार्यक्रमू नाका म्हूण म्हाका एक फावटी दिसलें जाल्यार 10% एक स्वल्प जन मात्र आमकां विरोध करता म्हूण जाल्यार ताज्या 90% जन ह्या कार्यक्रमाक एप्रिशिएट करता म्हूण जाल्यार कसल्याक हांव कार्यक्रम रब्बोवका म्हळ्यार मनांत येयलें तशें कार्यक्रम कंटिन्यू जाता आशिल्ली त्या म्हळ्यार ह्या कार्यक्रमाक मोग करतले वीक्षक चड आसाचे आनी ज्योतिशी तांगेले विशय येताना हांव ह्या कार्यक्रमाक कसल्याक सांगता म्हण हांव तुका मागीर सांगता ज्योतिशी तांगेले विशय येताना खंयचेय एक ज्योतिशी आपयल कुडले तांगेले पोस्टर घाल्ले कुडले आमकां फीडबॅक येवचो स्टार्ट जाता स्वल्प जन कमेंट करताची यूथ ऑफ GSB तूं स्वल्प जन मेसेज करताची स्वल्प जन म्हाका कॉल करताची आनी हांव तावळी सांगला हाका रेस्पॉन्सिबल हांव म्हूण सांगून आतां खंयचे एक गांवचे एक बटमा म्हाका आपयला म्हूण धरया त्या गांवचे आनी एक बटमाम सांगता उदाहरण एक हांव सांगचें विंगड कोणें मेळ्ळी तुमकां म्हूण सांगून म्हळ्यार हें पर्सनल तांगेलें स्वल्प वैरत वचता ताका आमी कसलेय करूं जायना जाल्यार विशेश जावन ह्या प्रोग्रामाक हांव मनांत आशिल्लें कसलें सांगता म्हणाची क्लॅरिफिकेशन हांव तुगेल्या की निमकूं जाता तूं म्हाका कार्यक्रमाचे प्रारंभ जातना हांव रिक्वेस्ट केलें कोणेय ज्योतिशी आसल्यार म्हाका तांणी कॉन्टॅक्ट कोर येता म्हूण सांगून तेन्ना तूं कॉन्टॅक्ट केली म्हाका वयना एक 2-3 फावटी कॉन्टॅक्ट केल्ले म्हाका एक अवकाश दिवका म्हूण सांगून तदनंतर कारणांतर जावन मस्त जन ज्योतिशी आयिल्ल्याची जाय न्ही ते टायम तदनंतर आमगेलेची GSB उद्योग म्हणून प्रोग्राम जाता तातूंत नवीन नायक उरला आला म्हूण सांगून नवीन नायकन उरला आला ना म्हाका एक 2-3 फावटी फोन केल्ले आमी कृष्णानंद प्रभू तुमी आपोवका तो आमगेलो आत्मीय आनी कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी मेंबर जावन आसा ताणें सांगलें आनी स्वल्प जनान सांगलें तदनंतर हांव आपयलें येत म्हूण सांगून पोस्टर सोडले कुडले म्हाका प्रत्येक फावटी फीडबॅक येता प्रत्येक ज्योतिशाला जाल्यार ह्या फावटी विशेश जावन मस्त जनान म्हाका नेगेटिव्ह कमेंट्स घालूंक स्टार्ट केले कसलें कशें जाता तुमकां विंगड कोणेय मेळ्ळी एक तो ज्योतिश केन्ना जाल्लो असल पुरे म्हाका नेगेटिव्ह कमेंट्स येवचे स्टार्ट जाताना म्हाका एक फावटी आलोचन जाल्लें कसं न्ही म्हूण सांगून तशें म्हणटना म्हाका जब्य आसाच कसं म्हळ्यार नेगेटिव्ह उलयता आसतलेच खंयचेय एक अंत आसता जाल्यार हांव तुगेल्या की निंगूचें इतली पुराय एगेन्स्ट
कसं लायक येता असं एक कसं लायक तो ज्योतिष जालो तो केदना ज्योतिष जालो पैर त्या अंगडीन तशिलो तबला मरत तशिलो आज ज्योतिष म्हणून सांगून बोलता हे कसं लाय जाता असं म्हणून मक्क निमगेताना ताजे उत्तर हांव तुगेल्या की निमगू का वीक्षकांक आणि तसा प्रश्न आशिल्ल्यांक तू कसं सांगू इच्छित हांव ज्योतिष जाल्लो म्हणच विशय तशें फुडें केद्यान शिकलो हांव शिकूनूच 10-15 वर्सां जाल्या म्हाका ह्या ज्योतिशांत तूं गुरू म्हळ्यार प्रवीण भटमाम आतां तांणी कलडका मांडिला आसा कलडका माणीचे प्रवीण भटमाम तुगेल गुरू हय मुख्य गुरू म्हळ्यार शिकयलेलो गुरू हय तेदोन तांणी कासरोड आशिल्ल्याची डेली वता आशिल्लो शिकून पुरो येता आशिल्लो तशी जेल्ले 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 ताणें जातक शिकयलो फस्ट ताजे नंतर म्हाका आरुडांत इंट्रस्ट आयले नंतर हांव पेरिया म्हणजे एक जाग्यार चमकलो ऑल यू मनी करेक्ट आसा न्हू ऋषिकेश ओके नंतर पेरिया म्हणजे जाग्यार चमकलो थंय आरुडा शिकलो तेदोन आतां काल कशें आसा म्हूण सांगला रे कोणें एक फल सांगलें म्हणून तर जाल्यार पावना तुमी कसले कोरून दिता हांवें तसो जाल्यार पुरे म्हणटा हांव ताका जावं जाल्यार जावन पुरे तो सजेस्ट करचें तशी जावन जावन हांव शिकला तेदना दुखूनच दुखून हांव स्टार्ट केला तशें नाही आता गांवांत तूं सहज जावन त्या वैरत तूं की तें कसं नाही म्हणून गांवांत तूं सहज जावन वैरत येवच्या पुरो इतना म्हाका कोणें वैरी म्हूण हांव दाखोवन घेयनी तर निंदा करिरಬೇಕು म्हूण सांगताचे ताजे मिती आमी वयर येवचे खंडीत म्हळ्यार म्हाका निंदा नाशिल्ल देखून आज म्हाका यश येवका म्हूण दिसता खंडीत ना म्हणजे हांव मेल घरकडे बिस्त आशिल्लो ऑफिस करना आशिल्लो आज देवस्थाना येद्राक मेल ऑफिसाय केला घरांत देखून भायर आयला भायरीची ऑफिस घरांत पळयता भायरय पळयता ऑफिसांत पळयता ताणें घरा वचूनय पळयता म्हणटा अशें निंदक नाशिल्ल मी म्हाका वयर येवका म्हण दिसता मागीर म्हाका निंदन करता जाल्यार ताका हांव कसलेय करूं जायना इतलेच आता ज्योतिषांनी शिकूनच एक प्रवीण भटमामा लागी आणि बाकीच्या बरोबर शिकून एक ज्योतिष शिकला मंच तदनंतर अनेक एक आरोपास कसं म्हणारी खंडापटी चार्ज करता म्हणून सांगून खंडापटी चार्ज म्हणून काय ना त्या म्हळ्यार हांव आजी काय सांगता लयवारी सांगता जाल्यार हांव शांतीक आनी भटमामा कितले दिता 5,000 रुपया त्याचे चार्ज करता 5,000 भटमामाक दिवचे तितलेच नॉर्मल कसा चार्जेस की त्याचे घेता मार सांगता आनी तूं मिगील चार्ज कसलेय हांव इन्क्लूड करनी तुम किश्त आसलो म्हाका मस्ती येना फोन करून सांगू आसा मम्मा तुमगेले बँक डिटेल्स पेटयाची हांव आजी कितलीं जाणां पेटयना म्हणा गेल मागीर आतां वयर 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 फोन करता मागीर हांव पेटून दिता तशी मागीर ताजे चार्ज कसो आसा ते हांव घेवचे म्हाका तांतू इच्छा म्हळ्यार मस्त घेता मनशाक तांतू ह्याची ना ते आतां लायवारी सांगतास वय क्लियर करतास ओके मागीर आता ज्योतिष म्हळ्यार सिद्धी की प्रश्न मार्ग ज्योतिष शास्त्राचे शिकील की कसो विषय हांव एक्चुअली इन्शुरन्सा कामार आशिल्लो ताजे नंतर महिंद्रांत आशिल्लो ताजे मध्य बँकांत आशिल्लो त्या टायमार म्हाका बँक म्हाका कामार राबूंक जायना आशिल्लें तेन्ना प्रवीण भटमामान आमी घरकडे येवनूच प्रश्न पळयता मी लाज्जो म्हळ्यार अण्णा ल्हान तो ज्योतिष कम फार्मसी करून आशिल्लो हाजी काय किड्स फार्मास्युटिकल्स म्हणटा तो ज्योतिष सांगता म्हणटा ह्या विद्या मुखार सुका म्हणून आमगेल्या कुटुंबाच्यानी म्हणटा ते कोणाकय जायना मी आज्जो ज्योतिष वय आज्जो तशीच मंजेश्वर देवस्थानात जोगी गण म्हणून पळय त्या जोगी आराधन करून सांगता आशिल्लो वय अण्णा ल्हान वय कृष्ण प्रभू म्हणून तागेल नांव मिगेल नांव कृष्णानंद प्रभू म्हणटा भविष्य सांगता आशिल्लो वय मात्र न्ही ताणें सांगिल्लें बरोवन दिता आशिल्लें ते आजी ते केलो जाणां आसा मेला अण्णा ल्हान सांगताच म्हणटा त्या मुखार सुका म्हणून ते कारण जावन ते आमगेले जोगी बंधना घाला म्हण जावन आशिल्लें ताजे नंतर आमी ल्हान ताका जालो वेवस्था केलें मागीर हांव आराधन करूं सुरू केलें ते ऑटोमॅटीक जावन इनबिल्ट जावचें जालें नंतर म्हाका पुराक जावका म्हणटा आमी केलो दर्शनार पुरो निमगेल्या ना त्याचे आयला ताजे नंतर प्रवीण भटमामान सांगलें कोणाला शिकचा वच म्हणटा प्रवीण भटमामान सांगलें हांगा हांव शिकयता मग चंदू कोणी तर आमी ग्रस्त तुमकां भटमामा तुमी पाठशाला वता तुमकां एक सब्जेक्ट येता तुमकां नॉलेज उग येता म्हाका येवच्या कश्ट इतून आमी ग्रस्त ए तुला झिरो तुला म्हणटा त्या विद्या ह्या प्रवीण भटमामान म्हाका तितले चंदू कोण सांगून दिले की तितले म्हाका सुलाभ कोण शिकून दिले तातूंत आज हांव अशें जालो कारण तशी युथ ऑफ जेएसबी लागी तुगेलो अपास निमित्ता कोणाकय वैयक्तीक अपमान करचे म्हाका उद्देश ना वय वय इता म्हळ्यार आमकां जनाल कसो डाउट्स येता वीक्षक आमकां इम्पॉर्टंट
वीक्षकाल कसं मनांत असता ते तूच सांगला रे ते क्लिअर कोर कमळाल खातीर जावन ते क्लिअर केला वय खंयचे वीक्षकांक बेजार जाला जाल्यार री एका अतिथींक बेजार जाला री हांव सगळे आमगे यूथ ऑफ JSP वीक्षकां लागीं क्षमापण मागता आनी मुखारी तुमी कॉल कोर येता कसले प्रश्न आसला निमगू येता ओपासोपास सांगता आसा खंयचेय प्रश्न तुमी निमगुया हाजी उत्तराक ज्योतिशीची जबाबदारी ताजी कशी इम्प्लिमेंट करताची तुमकां सोडलें आमी एक ज्योतिशी तांकां इंट्रोड्यूस काम हे ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमात करतास तशी कॉल करतले ना कोर येत नवा कॉल करून तांगेले कसले क्वेश्चन आसला रे निंबू येत तशी आता देशाची परिस्थिती पळय कशी आसा म्हण दिसता ना पळय पयरी आमी अशी रात्री उच्चाटना बेशे कडेनची कन्या लग्न कन्या राशी रे चंद्र म्हणटा ते दुसरो चित्रा नक्षत्र हस्ता नक्षत्र म्हणटा ताका अष्टमा राहु आणि कुज एक 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 कॉलर आसा अन्नपूर्णा म्हण एक कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार मम्मा म्हाका मिगल पुत्ताल विषय निमगू कासीन उलयत निमग्या नमस्कार नमस्कार अम्माई हा मिग पुत्ताळ विषय एज्युकेशन विषय निमगू कासीन निमग्याची पुत्ताळ नाव नक्षत्र हा नाव केदार म्हणून ओके धनुराशी पूर्वाषाढ नक्षत्र ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम कसे जाता समय लायक जाता कार्यक्रमांनी पुरतुला पळयत आसा वय वय म्हळ्यार ज्योतिषांत म्हाका इंट्रस्ट हो वय 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 सो प्रति मंगळार पळयता तुम शिकल्याच की ಸ್ವಲ್ಪ पडी ज्योतिष वय 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 बेसिक आनी गोतस हो वय 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 खंयचे गांव आशी तुमी मंगळूर मंगळूर मंगळूरांत ओके ओके हॅलो सांगताची आयल राशी ऋषी शनी मकर राशी मुखारसून ताका चांग आसा त्यामुळे ताका एज्युकेशना विशय काडूचे आमकां कसलेय कश्ट म्हूण दिसना हा येता म्हळ्यार तो मुखारी शिकताल तो 100% शिकता तुमी लेक्चा पुरोची ताका शिकू जायच ना म्हूण तागेली आतां परिस्थिती पळयल्या रे वय जाल्यार त्या परिस्थिती मिरवून तो शिकता हा म्हणा गेल बाय ग्रॅज्युएशन करता न्हू गॅरंटी करता पण तुम्ही आता तो कसा करता असा आता फर्स्ट PUC फर्स्ट PUC तुम्ही SLC पास जात म्हणून लेखला हवा ना ना म्हणता SLC पास जाला तशी तो या गॅरंटी करता ताका दोन्ही उतर ना काम आनी काम मेलचा मात्र ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕಡೆಕರ್ जावका जाता जाल्यार काम मेलतले जाय जयत धन्यवाद कॉल केला लागा धन्यवाद धन्यवाद खंयचे आधार रे सगळे या आयल राशी मकर राशी कळवा या चल्लो कशें आसा म्हणून सांगला रे पळोवच्या समाशा पुरो जाल्यार उलयता जेव्हा ताका नाही नाही उद्योगाचे कामाचे म्हणताना सांगता पण द्वितीय स्थान आमकां रक्षा स्थान प्राथमिक विद्यास्थान म्हणताची तशें वाक स्थान आहे म्हणताची म्हणता थंय आशिल्लो अधिपती म्हाका येयला जाल्यार ताण दिवचे फल कुंभाचेच म्हणता म्हाक्षी ಸ್ವಲ್ಪ येवच्या पुरो जाल्यार तो मुखार वता म्हण तशें कर्म म्हणताना मांदी आणि केतू कर्म राहिलो म्हणताना कर्म काम आता ज्योतिष म्हणाल शास्त्राचे मस्त जन ನಂಬಿ कोण जाला मस्त जनाला एक ज्योतिषावर ನಂಬಿಕೆ कोण जाला त्याकच ताका ज्योतिषी कारण म्हणून दिसता की हांव केन्ना सांगचे ज्योतिष शास्त्र पट्टी नाही म्हणून सांगू न्हू जाल्यार केलो जन टीव्हीर पुरो पळयताची ज्योतिष पट्ट्या हाण सांगिल जाय न्ही ताण सांगिल जाय न्ही म्हणून म्हणताची त्या ज्योतिषावर अपनंबिके येवच्या कसं कारण ना ताका एक बेस्ट एग्जांपल दिता म्हळ्यार आता ज्योतिष पट्टी म्हणून केन्ना काही सांगू जायना आता हांव एक कडेन निमगूच्या वत्त म्हणजे मिगिल्या मनांत तूं कळंका सुनत जा हांव करेक्ट म्हाका बदल वय हांव करेक्ट जा म्हाका तसले निमगूच का वच्चू का म्हणून जाल्यार ताका सांगील मनुष्य समज आनी निमगूच क्वेश्चन बदल आसल्यार समजता एकल्या क्वेश्चन क्रिटिसायज कर का ना तो कशें आसा म्हूण पळोवं का म्हणून सांगूचे आमकां मनुष्य ताका तें समजायना म्हळ्यार विश्वास हो फलदायक म्हणून विश्वास आसवा ज्योतिष शास्त्र सांगील समजता ओके अनेक कॉलर आसा वासू म्हणून सांगू न्हू नमस्कार नमस्कार भट माम नमस्कार उलय नमस्कार कृष्णानंद प्रभूकर म्हाका मिगेल एक फ्रेंडा विशय निमगूचे आशिल्ले उलय वय फ्रेंड नाव तागेलें सांगू जायना नाक म्हणून हांव लेखता आसा
हांगा ते ध्यानमाने फिगर तो देवस्थाना बागला म्हणल्यार तागेले कामा विशयी एक सांगू का जरा सांगता हांव उले उले सांगाचे नाव प्रभाकर म्हणून प्रभाकर वय वय प्रभाकर नक्षत्र नायक नक्षत्र नक्षत्र ना गोत ना डेट ऑफ बर्थ आनी गोत सर पळय हा ताका म्हळ्यार समा गट कामा वचता तो कामा वचता जाल्यार पुरा लायक कडेन एक आमी कितलें काम दाखोवन दिल्यार वचचे ना तेंचे लायक कामाक तेंची एका कडेन कामां आसता तागेले आतां देखून कशें की पुरा पेट्रोलाचे आज्याताचें काम करता घरा परिस्थिती समना कितलीं जाणांन सांगल्या आमी तागेले खातीर एक व्हॉट्सएप ग्रुप आसा फ्रेंड्स आयले कितलीं जाणांन सांगल्या आख्खे लायक लायक काम दाखोवन दिते एडवायस केल्या ऐका 2 वर्सां वेट जाल्ल्या ऐका सांग पळयाचे तागेला आईल राशि कर्काटक राशि नवमार गुरु सप्तमार्शान असला पुरा विलंब म्हणून सांगचे षष्टार चंद्रू आजी मी ते जाऊन अंगीला अम्मस म्हणजे अम्मा केदने अंगील टेन्शन असता म्हणून सांगता कळबा मागीर कर्मस्थान आरी राव आणि कुजू तदकून काम असल्यार रब्बी कडेन रब्बाना म्हणून वय वय रब्बी कडेन काम असल्यार रब्बी कडेन रब्बाना मात्र नाही अख्ख समकट्ट एक 2 दिवस चांग असतो तो यद्राचो दनी 3 दिवस तो समना म्हणता वय वय करेक्ट 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 असं ना म्हणायचे वय 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 ताका कसं म्हणता फस्ट तान कसं करका म्हणता याला मुलान तुला नागा कोचू का तईची तगेल्या नागा लगीची करलुटी जो गुड असताले ते वचून क्षमापण मागून येऊन ताणे एक मुष्टी काणीक जो एक यथानुशक्ती काणीक ते पावून काम चमकल जाल्यार समजताले कसा विषय क्षमापण मागू का आमगेला म्हळ्यार कर्मारी राहू म्हणताना कुटुंबेच नागा अंगेला मलगडन जो निंदनी कोण असताले ताजो तू तगेल्या कुटुंबाच्या नागा लागीचे एक असेल तसा एक करलुटी तसा एक शक्ती आसा त्या 2 लागी आसता ताका निमगेला तुमकां कळटले ते वचून कामा विशयाक म्हाका बाद जावचे नज अजा फुडें केल्याक म्हाका कसा चूक आसल्यार आमगेल्या मलगड्याला दुखोवचे कसा चूक आसल्यार माफी कर का म्हणून एक मुष्टी काणीक जरा मुष्टी काणीक ना म्हणजे एक यथानुशक्ती काणीक दिवन कामा वचो ओके ओके जायतो असो दायज ओके थँक्यू तशी ज्योतिष अपिनंबिकेच्या कसं कारण तशें अपनंबिकेचें कारण कशें म्हळ्यार म्हणजे आता ते बोर्ड घालून बसतल चढ जाले वय 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 कसले गोत ना अशी नाही एक पाटी अशी सांगूचे आमकां मी ल्हानाले उदाहरण आसा मी ल्हान एक कडन अशी वचून मस्त वर्स पडून मस्त लॉस जाल्ले मी ल्हान म्हणून तदन ताणें एक सांगलें आमकां जाय न्ही तद नंतर अनेक विशय कशें म्हळ्यार मिगील टायम आमगेल टायम आतां सकडान आतां निमगी तांकां चांगलो कॉलर उलोवन घेवया एक बेंगलोरचे किशोर कामत म्हणून कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयच नमस्कार हांव किशोर कामत म्हणून नमस्कार उलय बेंगलोरात उलयता उलयच नमस्कार प्रभू काय नमस्कार 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 किशोर हांव सांगाच होय होय हांव 30 वर्सां फुडें 30 वर्सां फुडें कोडेला आसतना म्हाका हेल्थ प्रॉब्लेम आशिल्ले की तूं तेजे फुडें एक ज्योतिश दाखयताना उलयच ज्योतिष दाखयताना आयक पडतोय ऐक पडतो उलयच ज्योतिष दाखयताना ಜಾತಕರಿ ಪೊಳೋರು ಜಾತಕ ಪೊಳೋರು ತಾणे एक तुम्ही ते डिस्प्ले पळोवन उरलो नाकाची कसले पळोवन उरलो डिस्प्ले पळोवन उरलो नाकाची डायरेक्ट फोनार उलयच ऐकता हवय डिस्प्ले क्लियर ना उरलोचे नाही तुम्ही उलयच आमकां ऐकता आसा आमकां क्लियर आसा उलयच वय वय ते ज्योतिषार आमगे जातक पळोवन केसू अशें जालो भितर ते गळ्याक एक कसं म्हणतात ताका पुशराग स्टोन दिलेले ते घालका म्हणून ते बांगरा चैन तो हे करून पेंडेंट चेक करून त्यातलं घालले 30 वर्सां फुडें मागीर हेल्थ समज ऑपरेशन जावन हेल्थ समज आता ते पुशराग ते कंटिन्यू करूं हांव घालचे कनक पुष्यराग तांकां 3 दीस पुढे प्रॉब्लेम असताना कनक पुष्यराग घाली म्हणून ज्योतिषीन सांगितलं ते घालतर तांकां चांग जाला तदनंतर आता इतली काळ जाल्ले आनी कितें कंटिन्यू कोर येतोय म्हणून घाले तुमगे नक्षत्र कसं मॅम पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशी पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशी इसर मॅम बेंगलोर आशो तुम्ही होय बेंगलोर राशी पळयता आसत आनी राशी जाय ओके जायत बट ना होल्ड करा आयल राशी मिथुन राशी
वय वय मना गेलं. पुनर्वसू नक्षत्र नाही 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 ना अंग मग अंग येईल राशी, प्रश्न आरूढ येईल जाऊन राशी. असेल राशीची मिथुन राशी आईला हा मताना मिथुन राशी का गुरु कर्मारी सप्तमारी हो. चंद्रू कळला म्हणता वाईट म्हणून म्हाका दिसना कंटिन्यू करत जाल्यार तुम्ही कोरीत कोरिया वय, बांगडाचे ना घालणं गेला छान समा दिसतं त्या नाही, गळ्यात तुम्ही करचे काम गुरु वस देखून करीत म्हणून सांगता कोरिया वय. रिटायर्ड आव ओके होय 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 जयत मामा जयत ऋषभ बाबू. धन्यवाद कंटिन्यू करूया तर बाय बाय, बाय बाय. बाय ओके धन्यवाद थँक्यू तशी अन्नाला उदाहरण तशी बाय तशी आमकां कशें म्हळ्यार आमगेले एक दश आसता राहू दश तूं राहू भोगती 3 वर्सां तर आमी कसा केल्यार कश्ट सोडचें म्हूण ना तेदना त्या टायमार आमी कितलींय ज्योतिशाला वताचे सगळ्यांना सांगचे राहू दश नागा दोश नागा तैवास तशी जाता 18 वर्स जाता म्हणटा ताजे मध्यांत आमकां राहू दशांत कंजिकेक भोगती चांग येता त्या टायमार आमी एक ज्योतिशाला वताचे हांव म्हणटा कसले नाका अशें या वरीत म्हटलं कसले करी म्हणटा हांव करता तेन्ना म्हाका तो ज्योतिश चांग जालो आमगेल टाइम चांग आशिल्लो वय म्हणटाना केलोपटी कशें आमगेले बदल टायम चांग आसना तेद्दान आमकां चांग करतालो कोण तो बदल ज्योतिश न्हू तशी आमगेले टाइम वय अनेक सालिग्रामातलो एक कॉलर असतो सुरेंद्र कामत म्हणून सांगा न्हू नमस्कार ನಮಸ್ಕಾರ उलयाच मामा उलयाच ಸುರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಮಿಗೆಲ್ ಪುತ್ತಾಳ ಬಗ್ಗೆ निंब्याच ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ 2-3 ಲಕ್ಷ ತನಕ पुत्ताल वय कळलं पुत्ताल नाव आणि नक्षत्र सांगायचे आदित्य भरणी नक्षत्र भरणी नक्षत्र आदित्य म्हणून नाम पुत्ताल वल्लीक विळंब जाता असं कसं लायक मग सालिग्राम गाव नवा होय शालिग्राम पावसाच की हा पाऊस आजची काही नाही आज एवढेच वा मिथुन राशि का नाही नाही त्या नाही तुमगेल नाही हंग प्रश्न यार घालताना हंग मिथुन राशी ಇಲ್ಲ म्हण प्रश्न आहे तुमगेल जातकात नाही मिथुन राशि आयला मिथुन राशि का पंचामार केतु पंचामार मांदी आयल राशि रवेने बूದು तशी सप्तमार चंद्रस वेळम बत्ते जावचा पूर आता प्राय कित जल्ले 30 म्हणता ನಾನು ಚರ್ಡ್ मला एक 31 ನಾನು 2 ವರ್ಷ भितर जातल तक देता वय जायना म्हणून सांगू काय जायना तई तुमगेला सालिग्राम अंतू लागीची तई आसुपास अंतू कंचे एक या हनुमंताल देवस्थानाने आस म्हणजे ताका वय ते दिसता पंचामार असते कोणते पेटाय असता तई कसले सेव करायच उग्गी जाता ओके जय धन्यवाद यस थँक्स आता सप्तमारी चंद्रस ಚಂದ್ರ ಮಳಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಮೊಣ एक सांगता ಶೀಘ್ರ ಮೊಣ सांगेल एक सांगता आणि ಕೆಲವು ಜನಾಲಂತೂ आता ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ सांगता असेल वय त्याजल त्याशी तद्दा नमक या वय आता सप्तमाचे तसे विषय म्हणजे ಕೆಲವು ಜನ वर्ल्डिक ಕಂಡಾಪಟ್ಟು ಲೇಟ್ जाता म्हणत त्या कंची कारण आहे मला नाही राशीर पडयताना राशि सप्तमारी शन येईल म्हणजे सप्तमार शन म्हणजे वर्ल्डिक विलंब म्हणून सांगता तशी लग्न आरी शन अस म्हणजे ताका एक नमुने संन्यास योग अशें आसता म्हणून सांगता वर्ल्डिक विषय आरी मत्त पळय ताका नवमार शनी एक्चुअली ताका वर्ल्डिक जावका नवमाधिपती शनी अष्टमार आयलो म्हणता थंय ಸ್ವಲ್ಪ ताका तटस्थ म्हणटा शनी म्हणता आमी शनीला उपद्र आसता म्हणून आमी कोणाला वचूं शनीला चुमकला जायना हनुमंताला वचूं हनुमंताक कसले प्रीत केले जाल्यार तागेले शनीला कसो ते प्रभाव आसा वायट ते ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाता ताजे मीत जावन ताका म्हळ्यार वर्ल्डिक एक सप्तमारी चंद्रू म्हणटा शीघ्र जावका तशी म्हळ्यार ताणें हनुमंताला वचून ಸ್ವಲ್ಪ क्षमापण मागीर म्हणजे कोण देवाला मागले म्हणून जाल्यार ताका 2 वर्स टायम घेतिले तुम्ही पुढे जाता तशी आता ज्योतिष पण एक 1.5 वर्ष तुला जातास लायक जातास कार्यक्रम वीक्षकाला एक कशी तू कशी दिसता ज्योतिष ना मस्त जन मला मिगेल मंजेश्वर देवस्थानाला गी आना मलांगडस तर येताना कितलीं जन सांगतात युट्यूब JSB आशिल देखून आज आमकां आमचे काल कंकय कशकश आसा म्हणून आमकां कळटा आसा म्हण मतलब पुढे आमी पुराय जन चर्ती आनी आमचे काल ज्योतिष कोण काय म्हणून गोतना एका जावन सोदून वचूं का चड आणि ज्योतिषाचे मस्त ऑप्शन आसा जनाला वय नवा
वय. पूण आमकां जाल्यार एक दोन नांव उडग आसा तशिल्ले आज इतले जन आसा इथे म्हणल्यार कार्यक्रम सुरेश सुरे मक्का कलता आपोत जाल्यार भारी कश्ट आशिल्ले आज कोण आपयल्यार एक फुल दीस आपयल्यार पुरो वय. फुडला येताच तशें म्हणटना मजान अनेक अपवाद आसा कसं म्हणून आमगेर वयर तुगेल वयर न्ही ज्योतिशी तांगे लागीं आमी दुड्ड घेताची म्हूण सांगून तुगेला दुड्ड घेतला वा ना अपोका जाल्यार ना. म्हणल्यार त्या एक अपवाद आसा तसलो अपवाद तसलो अपवाद वशाके पुरो इत्याक म्हळ्यार ಕೆಲವು जनाक आमकां पळोवची दृश्टी 100 जन 100 नमून आसता मना गेलो म्हणटान केला जन सांगताची कशें म्हळ्यार लेखच्या पुरोची हांगा कसो जाल्यार आबशा पुरो हांगा ते आशिल्लेच सर्वे सामान अपवाद घाल जाल्यार कशी घालता कशें घालताचे येस अनेक कोल्हापुरातून एक कॉल आसा नमस्कार हा नमस्कार नमस्कार सांगेच मी हा ते कितें जाल्या राशीचेर कसो त्रास आसता पळोवच्याक किरण भट तुमगेल राशी कसले वायट आसो म्हण पळोवच्याक तांगेल ते मेळ तागे राशी वृश्चिक राशी कोणाल राशी वृश्चिक राशी गोवले हा किरण वासदेव भट तांगेल राशी वृश्चिक आसा बमणाल बाय हय 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 तांकां कसले वायट आसो म्हण पळोवच्याक हा ते कसो त्रास काय ना काय येता एका मागे एक अशी त्रास एक मातशी एक कशें नाव कसं जालें किरण वासदेव भट किरण वासदेव भट म्हण नाव कोल्हापूर महाराष्ट्र वा वय 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 महाराष्ट्र थंय तुला पळयता आसता तुमी प्रतिवार पळयता की कार्यक्रम वय 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 पळयताच रशियस कितें महालक्ष्मी देवस्थानान तूं हा आसा जरा पावस आशिल्ल्यान जरा कमी नारस्य आशिल्लें ओके ओके सांगता ऐकायचे पळय ऐकायची आयल राशी वृश्चिक राशीची कळवा वृश्चिक राशीची पंचमार गुरु जाल्यार सस्तारी कुजू आनी राहू आसा ह्याक असं सांगता म्हळ्यार तुमगेल्या वासदेव भट म्हाका एक साना मट्टाच्या पोट्टाक संबंधी एक कायले येता म्हण सांगता मना गेलवा पोट्टाक संबंधी सानपूण एक ऑपरेशन जाता म्हण हे सांगता मना गेलवा ताजे नंतर नर संबंधी नराक संबंध पळल तसले पाया तांचे ಮತ್ತೆ दूकेवचे ಮತ್ತೆ तांचे असल पुरे अनारोग्य येता म्हण सांगता तश कसं खोर एक येता विषय कितें सांगता ते खंय तरी घर बीर पळोवचे घेवचे म्हूण आशिल्ले खरेदी करचे योगाच किता घर विंगड करचे योग आसो म्हूण नवीन घेवचे नव घेवचे शंभर घेवीत सुखास्त 100 घेवीत सुखास्थानारी गूर आसा म्हणटना तुमकां घर घेवचे योग येताचीच एक मिनिट होल्ड करायची नरा संबंधी प्रॉब्लेम आता येनाच कसं खोर येता नरा संबंधी प्रॉब्लेम यान तशें कसा करका म्हण सांगल्यार ताका आमगेल्या पालक म्हूण एक पल्ले त्या पालक ऐकयाची पालक पल्ल्याचे कसले मस्त सिज्जय नाशी कावचे एकाचे दोन्हीच कसं म्हळ्यार जलतीतले तुम्ही नागाल देवस्थाना वचो काय म्हळ्यार त्या नागाल आजी मिती नागू सस्टारी तागेल मितीची कुजू ताले स्वस्तानांत आसा ताजोटो नागू म्हणजे तागेल वद्राक तुमी केवचे देखून नागाक कसले एक पंचामृत आनी कोणत्या पंचामृत सेवन करचे अशें आनी हांव कितें करता आयका तागे बायल आसा हांव महादेवाल पूज करता महादेवाली रोज महादेवाल पूज करता ताजे काय त्रास ना न्ही ना 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 देवाला आराधन केलं कसले वाईट ना केला तितले चांग माहित आहे हांगा देवस्थानाच की नाही महादेवाल वय वय कळले माय हांव पूज धन्यवाद कॉल केला लायक तुमका आनी करता हांव केन्ना विचारता आतां हे केन्ना उरता आणि आम्ही बाकीच्याले कॉल काढयावा विंगडा कॉल ट्राय करता असं जय नावा ते जालें दुयेल एक विचारचें नाही त्याची म्हळ्यार आम्ही एक क्वेश्चन मान दवरच माय विंगडा की निमगू का नावा मागीर तुमका कॉलाक अवकाश कोण दिता मी नेक्स्ट जाऊ थँक्यू थँक्यू येस तुला एक नंबर सांगून सोडी म्हणाल मध्यंतूची तर म्हणाले पक्काने कॉल केला रे म्हण आमकां पूर जनाले डिटेल जावन मिगेल्या बैलेला चेडू वाला नेकला लिमिता बसला विंगडान कॉल कर का मिगेल नंबर 8075238177 ओके या कसं लायक मध्यंतू त्या परिहारात निमगील म्हणारी आता कोणाके नरा संबंधी कायले येता पोट्टा संबंधी कायले येता म्हणून एक फुटी भंय जाता वय वय तशें म्हणटाना एक अपवाद आसा कसं म्हणारी ज्योतिशी तांणी भिवयताची म्हणून सांगून ते भिवयताच की आशिल्ले विशय सांगचे कितें कसं ते नाही एक्चुअली ज्योतिष
मंचिक मनुष्य भिवोच्या साध्य ना भिवोच ना कंटक असता आमकां केलो पटी आतां त्या मागीर फोन करतना हांव सांगलें त्या एक मम्माक साना मटा पट्टा साना मटा पण जाऊ का तशें आशिल्ले विशय सांगता ताका पर्याय आसा तांकां पर्याय करचे ओके कारकळांतल्यान एक विजय नायक म्हणून कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार मामा नमस्कार उलयाची म्हाका एक हांव सिंडिकेट बँक आशिल्लो 2015 हां पयली 2020 मर्जी जाला हां ತಂತು ಆಮೇಲೆ एक ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ केला हां आता नेक्स्ट क्या आमकां परमनंट जेवचे पुरके म्हणून एक पोझिशन दितली तुमगेलें नांव विजय नायक म्हणून नक्षत्र आश्लेष नक्षत्र कर्काटक राशी कारकळांतल्यान वा वय वय तुमगेल ब्रांच मर्ज जायनी म्हणून सांगचे तुम्ही नाही नाही सिंडिकेट आणि केंद्र ब्रांच बाय बाय तुमगेल प्रश्न कसा प्रश्न आता? कसा tanto आता आमगेल बॅच 20 जण गितला 10 जण मात परमनंट जाला तांकां उद्योग आमगेल परमनंट जायना की 10 जण पण निघ त्या केन जेवच्या पुर म्हणून मग तुमकां ते कॅनरा बँकाच्यान परमनंट कर न्ही म्हूण ना ना वय बाय बट लिस्टांत तुमगेलें नांव आसतलें वय असं पॅनल असं आमगेलं बाय बाय तुमगेलें नांव त्या लिस्टांत आसा जाल्यार थंय ಸ್ವಲ್ಪ ತಂತಲ ಯಾಸಾಚಿ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಕ या म्हणून कसा जाल्यार नेक्स्ट तुमकां एप्रिल भितर चुकल्यार मे ताजे भितर तुमकां सगळं ते सूचना येताचीच हा जय जय ठीक जय थँक्यू खंयच्या आदारार येईल राशी कुंभ राशी शनी म्हाका येयलो म्हणटना आगिले एक्चुअली जावका आशिल्लें जायना डिले करतास तशें मग ताका दैवानुग्रह आसा वागस्तानार गुर आसा द्वितीयार गुर आसा म्हणजे जाल्यार चांगो म्हणून सांग तशी वायट एप्रिल मे म्हणल्यार गुरून चेंज जाले कुडले जाता म्हणून गुरून चेंज जाताना शनी ಸ್ವಲ್ಪ वक्र आशिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ वय त्या टायमार हाका अधिकार मेळटा शनी म्हणजे अधिकार दितालो देव तशें अधिकार दिता म्हणून तशें आनी एक अर्था एक वास्तू सांगतालो ज्योतिष सांगतालो एक मनशाला एक मर्डर जालें चंद्रशेखर गुरुजी म्हणून वय वय सुरे न्यूज आयिल्ल कसो म्हळ्यार तोंडे लोटिता आशिल्लो तो तशी मर्डर केला म्हणून फस्ट न्यूज येवचें स्टार्ट जालें असले एक हंता काही आमगेल समाजा लोक वत्वा म्हण ताका कसं सांगता म्हळ्यार तितली डिप्रेशना वता ज्योतिशाला एक उतरान ना ज्योतिषालय उतरान कोणे डिप्रेशना वचनाची इत्याक म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ कशें म्हळ्यार म्हगेलो दुड्ड गेला वच्चो ओडना आनीक पळोवया तशें जावन तांगेली ज्योतिशा वयर ನಂಬಿಕೆ वता वय अशी वास्तव वयर ನಂಬಿಕೆ वता वय ताका कसं कारण कसं ना म्हळ्यार अध्ययन उणी जावन की नाही हांव आयकलां कशें म्हणून सांगल्यार अध्ययन करेक्ट केला म्हणून तर जाल्यार तांगेलो वास्तव केन्नाके चुकना मागीर आयच्या दिसाक आमगेल्या नरसिंहाचार्य मामाल्या पंचांगांतू म्हाका बरोवन आसा वास्तू कशी एक मूल जावन कशी करका कशें आसूं का म्हणजे ताका आमी फॉलो केल्यार पावता अनेक अपवाद कसं म्हळ्यार आता ज्योतिशी तांकां तांगे लेखन लावा म्हणून सांगून तांकांची तांगेले फॅमिलीन मस्त प्रॉब्लेम जाता ना तांकां कळना कशी तांगेल कसं जाता कळटा जाल्यार आमकां एक ज्योतिशान कशें म्हळ्यार आमगेल मिगील जाताक हांव पळोवचेनाचें म्हणटा हांव कसो करता आमी गुरू लावता तशीच आमकां सुरवेका कोण नासता आमी आमगेल्या कोण आप्त कोण आसता तांगेल्या सांगून आसताचें म्हाका अशें जातलें पराक आमगेले कसो जाल्यार पळोवचेनाचें म्हण आमगेली दश आमगेली भुक्ती आमकां कळटा खंयचे ग्रह खंय आसा आमगेले तें कळटा सांगताचें आमी म्हळ्यार आमगेले अणे बरपा बरला चुकोवचा कोणाचें नाही जाय आता खंयचे अनेक उत्तर आसा म्हळ्यार आता एक अणे बरपा बरेल चुकोवचें जायना अशी मस्त विचारू खंयची आमकां जावचें चुकोवचें जायना त्या पर्याय पळय कसो लायक म्हणून एक प्रश्न त्या विचार येता त्या विचारी NG प्रभू म्हणून मुंबईतून एक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार माम उलयाची हांव NG प्रभू उलयाची माम उलयाची निमग्याची माम ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ಉಲಯತ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ತುಮಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಜಾಯ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ಉಲಯತ್ವಾ ತುಮಿಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಜಾಯ್ನಿ ಮೊಣ ಹೊಡಾನ್ ಉಲಯತ್ವಾ तुम्ही ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ಉಲಯಾची तुमगेल प्रश्न अर्थ जायनी म्हणून अच्छा हांव NG प्रभू सिंह राशी वा डोंबिवली राखता हा
तुझ्या रात्री घर असताना तुम्ही थंयसर आणतो बॉम्बेचं सांज म्हणून सायकल असली आमच्या बाबा नाही घर घेत बाग असतं टोलगेट देव तुमका आता विंगड घर घेवच्या योगस्व म्हणू हा हा पळयता एक मिनिट तुमगे नाव आणि हे नक्षत्र सांगा नक्षत्र मगा नक्षत्र सिंह राशी वा होय मग नसते हा ओके ओके तुम्ही त्या फोनार उलयता असताना अनेक सायडा मोबाईल जेव धरला वा होय अनेक सायडा मोबाईलांत पळयता असो आमगे प्रोग्राम होय नाही त्या एक 10 सेकंड लेट ऐकता त्या म्यूट करा सुरू आहे का डायरेक्ट फोनार उलयाची सांगेल क्वेश्चन घर घेवित नाव घर म्हणजे घेवचे योगस्व घर घेवित नवमार गूरस नवमार गूरस तरी उलय नवमार गूरस मामा येईल राशी कर्काटक राशी नवमार गूरस म्हणजे तुम्ही कंचे काम करीत म्हणून सांगता त्याला सप्तमारी शन येईल सप्तमार शन ಸ್ವಲ್ಪ ತಟಸ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳ್ ಜತ್ತ ಯೋಗಸ್ವ योग ಲೈನ್ ಅರಸವ ತಂಗ ಲೈನ್ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ऐकायची कळवा ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಿಷನ್ ರೂಪಾಯಿ कोणा तुम्ही वत्ताजेला चढ दिवका जातले आत्ता चमकलारी ಸ್ವಲ್ಪ एक 2-3 महिने कळवून चमकलारी चांग घर मिळता तुमका चांग योग्य ज्याला जागे मिळता अच्छा पण ह्या मेहनत त्यांनी ಮುಂಚೆ एक 3-4 महिने नंतर प्रयत्न केला रे मेलता म्हणून सांगून येत जय जय धन्यवाद तसे अनेक वीक्षकाला रिक्वेस्ट करता तुम्ही फोन करताना दैकोर स्पष्ट वॉइस आणि नेटवर्क अशील कडेन करायची दोन्हीचे तुम्ही एक फोनार लोयता आसताची बायलेल की चलडूवाल की मोबायलान पळोवन कॉल करताची तांत एक 10 सेकंड लेट येता त्या एक उडगा असो फोनार उलयताना स्पष्टच म्हणजे कार्यक्रम एक चांग रितीर वच्चाक सुलभ जाता परिहार परे कसं लायक जाऊ का म्हणता म्हणून मीत असेल पळया म्हाका मेगील गुरून जायत मेगील मलगड मनुष्य ಕೆಲವು ಜನ तांनी पर सांगचे कसं म्हणाल एक दशा एक भुक्ती येतना ना तागील टाइम वायट येतना जाऊची जाताचीच जाल्यार आमी परिहार केलो देखून ताज्या पर्संटेज आता म्हणजे पाय मोडचे असं म्हणले काय म्हणता नसल एक आमी नवग्रह शांतीगी ना ते म्हाका कंटक खंयचे ग्रह आसा त्या ग्रह शांती केले जाल्यार ताका ಸ್ವಲ್ಪ पापू पण दिसून आमकिल्या कंटक पाय मोडचे कडेन पायाक एक स्क्रॅचेस तो घालताची त्या देखून कर का हॉड चौचशीले साने जरी कोर येता परिहार केला निमित्त वय तितलेच आणि आम्ही डेली अनुष आता मी ह्या जॉब करी त्या दिवसाना वचाची ह्या दिवसाना त्याला घालायची पण म्हणताची आमगे रुटीन अंतू ते असला रे आता मी गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणताना डेली भजन करची की एके जप करची की डेली देवसाना वच्ची की असल पुरा केला जलतीतला अंतू तुला बाहेर येवीत की कष्टा तुला ना एक येता सुनीता पै म्हणून एक बँगलोर तुला कॉलर आमगेला नमस्कार नमस्कार बसमन नमस्कार उलय म्हाका मुगेले पुताल आशिल्ले सांगे तांगेल नक्षत्र आणि नाव सांगे सुरेखा संदीप हा भरणी नक्षत्र मेष राशी मेष राशी ओके कसा प्रश्न तर वार्डिक शुक्ल प्रायर वार्डिक ओके 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 कळ संदीप म्हणून नाव भरणी नक्षत्र मेष राशी वर्ल्डिक डील जाता असं कसं कारण म्हणून सांगून होय फर्स्ट टाइम कॉल करची की येतो ऑफ जीएसबी का फर्स्ट टाइम कॉल करची की तुम्ही फर्स्ट टाइम बरी ओके याची राशी आता याची राशी वल्लिक डिले म्हणतात त्याला आता अंगेल विषय कसा म्हणून सांगला रे मये ऐकतास ना वा वय ऐकतच तुमगेले ऍक्च्युअली गाव काही आम्ही कोच्ची कोची वय कोची वय तई तई व्यंकटरमण देवस्थान कसले अंगवण सांगून घेऊन आशिले तुम्ही अंगण पूर ತಂಗಲ್ पावन जाला तंग कसले तसल कसले मना ना तशी पावन जाला जाला री मार तुमका कसले चिंते करचे नाका वर्ल्डिक जत्तलेच सप्तमार चंद्र जाला शीघ्र जत्ता म्हणून जाला रे तावळ राशी म्हणक्याची अष्टमारी शनी नवमाधिपती जावन शनी अष्टमार आयला म्हणजे पुढे नवमार आशिल्लो अष्टमार वक्र जावन आसा म्हणटा तो ಸ್ವಲ್ಪ बाद दिता जाला रे तुम्ही गुरुला कर्मारी गुरु अनुग्रह देखून तुम्ही आरामसे कोरीत उग्गी जातले कितले काळ भितर जातला
तिथे चार दिसत सांगता सांगता काळ म्हणून सांगू मस्त काय काळ काणा चड म्हळ्यारी एक ऑक्टोबर नोव्हेंबर भितरी जाता याच वर्ष वय याच वर्ष अक्टोबर नोव्हेंबर भितर भितरी जाऊ का म्हणून सांगता हा जे ऐकत येस येस थँक्यू कसं निमित्त आशिल्लो तावडी त्याच परिहाराविषयी वय परिहार कसाला करता नित्य अनुष्ठान आमगेला असं म्हणजेला ह्या पुरे कष्टा तुला बाहेर येवचे जत्तो असं दाड नाही ऍक्च्युअली कशें म्हणल्यार आमी नित्य अनुष्ठान करताच म्हण जाल्यार नित्य देवस्थान वतले कितली की जन आसा नित्य तान वता म्हण जाल्यार तांकां केलो जनाक या कष्ट आयला रे सैसून घेवचे तितले ताकत देव दिता मना गेलो म्हणटा तांकां एक देवाल अनुग्रह परिपूर्ण आसता देखून तांणी पांय म्हणून इद्दूच आशिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ लागून घरकाड एक दिसा म्हणटा रेस्ट घेताची म्हणटा तसं लेके जाता एक बँगलोर तुला अरुणा शान भाग म्हण कॉलर सर नमस्कार 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 नाही सांगा म्हणजे नाव अरुणा मागीर नक्षत्र रात्रा नक्षत्र आणि मिथुन राशी मुगेल प्रश्न घर असतं घर घेतलेलं लोनारी आणि त्या म्हळ्यार आमकां ते वचून राबू जाताना म्हणजे त्या मुखार दवर दिवची कोणाने त्याने घर घेतला लोणारी जाल्यार तांकां ते घर घेतले कडेन रब्बू जाताना त्या दवर काकी बी कोणाने घर पळो काकी कसं नाही म्हणून सांग नाव कसं म्हणलं अरुणा अरुणा म्हणून नाव आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशी समजा वय ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाविषयी अभिप्राय कशें माहिती तुमगेला पळयता आसा लायक चलतात चलतात धन्यवाद आत्ता अशी घर तुम्ही घेवन कितले 10 वर्सां वयर जाले वय मना गेलो आत्ता अशी घराक आनीक तुमी वचूं काय आनीक 10 वर्सां लागतले ताका कसा करा म्हळ्यार विकपाचें विकून तुमकां लायक योग्य जाल्यार घर विंगड लागीं मेळटा वय अर्जंट करो वचू नाका अर्जंट तुमकां रब्बू का म्हणसव ते नाही अर्जंट ना मुखार सुनी जाल्यार ते तुमकां ते आत्ताचें घर तुमी इश्टस म्हणजे 10 वर्स तुमी राखू का जाताले तशी अड्डे स्वतंत्र रब्बू योगस वय विकून विंगड लागीं करचें कोरीत आता लागून पळोवप म्हणून आता तुला ना पळोवचें स्टार्ट कर येतो वय कोरीत वय ताका म्हळ्यार आमगेल्या गांवांत फक्त घर सांगनाले त्या म्हाका डिस्ट्रिब्युटरच तेस्तून थंयसून आमकां हेल्प मेळटाना आमी तितून लोनार केले हांगा म्हाका वच्चें जाताना नाही तुमगेल्या अन्नाले थंय तुमगेल्या कुळार त्या घर कशें आसा म्हळ्यार अनडिवायडेड प्रॉपर्टी तांतूं मस्त वांट अशें म्हणके दिसता तांतून वांट तुमी मेळ्ळ्यार 100% बंदू येता ते मेल्स तशें आसता म्हणून मेळटले ताका जावं जाल्यार अनुकूल आसता आनी करतले तांणी ताका एक 2-3 वर्सां लागू पुरो कळवा बट तो तुमकां ते अनडिवायडेड प्रॉपर्टी म्हणून दिसता ते डिवायड जायना ते अन्नाले आस्तीचे वांटो वय तांतूय तुमकां मेळटा थंय बंदलारी चांगाची वय जय थँक्यू अशी कार्यक्रमाचे लास्टाक हांव नंबर सांगचे आशिल्ले केन्ना ज्योतिशीला पुरा जन लास्ट प्रोग्राम पळयता देखून मध्यान हांव नंबर सांगचे एक निंबूचे हांगे नंबर सांगला ऑलरेडी ह्या कार्यक्रमा मध्यान तूं कार्यक्रम जात तरी तुमी हांगे नंबर पळय येता जावं जाल्यार तशें नित्यानुष्ठान केल्या निमित्त हें पुरे वय म्हळ्यार कष्ट एक जन्म येयल्या जातक म्हूण आसता त्या जातकाक आशिल्लें फळ ताका मेळूं का मेळ्ळो जातका मोलना अनेक पडबिद्रे तुला ना दिवाकर शणै म्हण कॉलर सर नमस्कार नमस्कार उलयच दुवेल ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶಿಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ तुमगेल दुवेल नाम आणि नक्षत्र सांगायची दीक्षा जैन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र तुला राशी वय पडबिद्रे तुला ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक कसले सजेशन की तुमगेला
पळयत आसता हांव. इम्प्रुवमेंट करच्याक कसले सजेशन आसला दिवेत. ओके लायक जाताच न्हू प्रोग्राम. वय लायक तुमगे क्वेश्चन शिक्षे विषयारे वय पळा IL ರಾಶಿಕ ದ್ವಿತೀಯಾರಿ ರ ವೆನಿ ಬೂದ್ ಅಸ म्हणताना शिक्षे विषय ते ತೊಂದ್ರೆ जायना म्हणून सांगता शिक्षे शिक्षे विषयारी कसले ತೊಂದ್ರೆ ना म्हणता जनी. हा वय मला सीए करता सर 100%. इथं म्हणणारे र वेने बूद वट्टस म्हणजे ती लाईक ग्रॅज्युएशन घेत म्हणून सांगू येत. वय 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 अग्रस्थान म्हणून सांगता. ओके रवेने बूद असला रे ताका एक निपुण योग म्हणून म्हणता. वय जातका IL राशि रे शुक्र हा ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಎ करतास के कसले ತೊಂದ್ರೆ ना लायक जाता मंच आराम से. यस यस थँक यू धन्यवाद. झालं आणि एक 5 मिनिटं भरला 5-6 मिनिटं कोणाही कॉल करचा असला रे वग्गी करायची त्यानंतर आम्ही कार्यक्रम समाप्त करताची. मस्त विचारू या प्रोग्रामात ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ घेतलाय ज्याला मिगेल मना असेल शंका असेल मस्त काढतो ना सांगू का म्हणशील त्या सांगलाय तशीची लास्ट या कार्यक्रमाविषयी कसं सांगू इच्छित कॉलर असला कोर येतं आणि एक 5-6 मिनिट असतं. या कार्यक्रमाविषयी अरे बद सांग ज्याला कसले अंतू डॉट्स सांगच्या ना त्या कमणारी आईच्या दिसात पैर परता गाडीच्या विषय आम्ही वच्चनीच नाही ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाविषयी त्याची ज्योतिष दर्पण विषयार झाला रे अंतू ಕೆಲವು जन चांग जन ज्योतिष शैलेचे आणि एक पद्मा कामत बैलूर म्हणून एक कॉलर असं. नमस्कार. नमस्ते. उलयच माई हो गेले पुत्ताले कामाची ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಶಿ तुमगेला पुत्ताल नाव आणि नक्षत्र सांगा. मकर राशि नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र मकर राशी नाव नागप्रसाद ऐका नी नाव नागप्रसाद नागप्रसाद प्रसाद वे खंयच्या गावातून तुम्ही कॉल करचे. बैलूर कसे येतास मग ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाने मस्त लायक जातं त्यामुळे तुमगेला पुरे सजेशन जाऊ का मका मुखारसून कशी वरच्या म्हणून आम्ही मला कंचय आम्ही पळे ना बशी म्हणून ना यस प्रति एक धन्यवाद उत्तर दिता. तुमगेला क्वेश्चन येऊन कसा म्हणारी कामाविषयी अरे होय नाही बा चांग काम अशिला सोडल्या ना सोनी ಮತ್ತೆ असा होय तुम्ही तसं क्वेश्चन कसं ತಂದು प्रमोशन मिळतं म्हणून होय आणि की लायक जावचेस की दुसरीकडे पळोक की कसं नका दुसरीकडे काय आता सध्या मोठा पळूचा का नका. हा ओके आता असेल तू वाचू का इथं IL राशी सिंह राशी गुरु बल ना म्हणा गेल आता IL राशी सिंह राशी गुरु बल ना म्हणा दादा ना तुम्ही आता चेंज केलं जाल्या रे तो सिरकता कळवा देखून आता असेल तू वाचवचे आणि 1-1.5 वर्ष लागी जाता अंताने विंगड काम जाऊ ज्याला पळू येतं ना आता असेल कामान तुझी बरं पण असा. हा ओके जयत मॅ थँक्यू. आता एक देशा परिस्थिती राज्या परिस्थिती कशी असं खंडापटी वार येतास प्रवाह येतास राज्या परिस्थिती कळतं की कसं राज्या परिस्थिती देशा परिस्थिती राज्य म्हणले कुठले कर्नाटक तू केरळ कर्नाटक घेऊच केरळ घेऊच म्हणून काय मजाना फेसबुक यूट्यूब आणि कमेंट करता अशा परोची तुम्ही कॉल केला सुलभ जाता एट प्रेझेंट म्हाका फेसबुक कमेंट आणि घेवचें जायना कित्याक म्हळ्यार लायव्ह उलयत आसतना कॉलर आसवा IL राशी तुला राशी ताजे विचार येता एक कॉलर घेऊ न्हू तुला राशी नवा त्या उडगास दवरया उलयच मागीर बेंगलोरातून रजनी राव म्हणून कॉलर आसा. नमस्कार उलयाची. मिगेल निमगूच कसन म्हळ्यार मिगेल ज्येष्ठ नक्षत्र वृश्चिक राशी मागेल काय म्हळ्यार फुल वर्स मी काम गेल्ले म्हाका मुखार मिगेल संपादनाची तसं नासलें काम मेळत तसं प्रश्न काढला ज्येष्ठ नक्षत्र वृश्चिक राशी तुमगेले नाव वापस सांगायची. रजनी राव खंयच्या गांवांतल्यान कॉल करचे. बेंगलुरू स्कूल. ओके कसले ज्योतिष कार्यक्रमात तुमगेले सजेशन कसले आसला सांगेता. डेफिनेटली कंप्लेंट असला रे सांगेता मेगेले के कोणाले. एक मिनिट मामा हा त्यांची मुगेले कामाविषयी उलोवप आशिल्लें काम संपादनाची कशी कळलं
कळयाच तुमगे राशील आता काम गेला तावळच्या राशी आता येईल म्हणताना सिंह राशी गुरु बलना कर्मार शुक्रस म्हणताना केल्ला उद्योग ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾದನೆ ಅಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ त्यात ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತ ಜತ್ತ ಅಸ कशी म्हणा प्रश्न वय सांगता ताजी मिद्यावनु ಸ್ವಲ್ಪ अनारोग्य येऊन असतलत वय अनारोग्य विकास वय अनारोग्य येता अस म्हणताना आता तुमका काम आणि मेल काम होऊन जाला रे गुरुबल आईल राशीक ना जाल्यार कर्मार शुक्रस देखून तुम्ही तुमगेल त्या गांवांतू खंयचे एक दुर्गील मम्मा आईगे तसल खंयचें एक देवस्थान वचून एक नवमो कुंकुमार्चन करायाच कुंकुमार्चन वय नवमो शुक्रार जो कुंकुमार्चन करायाच तुमकां नवमो कुंकुमार्चन करताना तुमकां कामां सूचन मेळटा काम करची संपादनक विंगड व्यापार करची कसन त्याच मुखारचे नववाचे कुंकुमार्चन करका जाल्यार तुमकां कसं करका म्हणून एक सूचन मेळटा म्हणजे तांणी जायत मामा थँक्यू तुमका कार्यक्रमाविषयी निमगेला सजेशन कसं आसवा मग तावळी तुमका मना वचन नाही हांगा डिस्टर्बन्स येता आसले ओके पास पास मिगेले एको येतात हांव हांचे तुमका पेटयता कमेंट्स पेटयता पेटयच उडगासा थँक्यू अशी आणि लास्ट एक कॉलर आस म्हणजे आम्ही कॉलर घेताची तर नंतर कार्यक्रम आम्ही समाप्त करताची देशाविषयी तुला राशेल तुम्ही राज्याविषयी निमगे कर्नाटकाचे विषय अय्यल राशिरीची मांदी राशिरी केतु सप्तमार्श राहु सप्तमारी तुमगे कुजु अष्टमार शुक्र कळा षष्टारी गुरु म्हणजे गुरुबल ना राज्य सरकार गुरुबल ना मला केदना पडतो म्हणून सांगू जाय ना केदना पडतो म्हणून सांगू काय जाय ना अनेक कसं म्हणून सांगल्यार अंक तुमका निंदने करतले चढ येतलेच वैरशील पोझिशनाच्या का निंदन येता म्हणून तो गट्टी बेसता इथं मग तो स्वस्त साधारण निंदन प्रति एक लाख घेता वय कसं विशेष कसं असतं नाही अक मला वाईट जण आला मागचे दुखून निंदन पोस्टा दुखून देवना इथं मग तो गुरु तागे स्वच्छेक त्रास देखून तो देवना कळवा म्हणतात ताजे मध्ये देवचे 1.5 वर्ष 1 वर्ष कशी होता मेवचे मे लागी ते गुरु बल असतात गुरु ते असतात म्हणतात गुरु चेंज जावचे हेवचे मेन तू म्हणून ते असतं तो नेक्स्ट इलेक्शन जाल तसलं त्यामध्ये इलेक्शन येता ओके तशी ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಜನ ಉಲ್ಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಎತ್ತ ಅಸ್ತಾ घेवका जाता लास्ट कॉलर आयच्या दिवसाचे ಹೊನ್ನಾವರ तुला श्रीराम म्हणून सांगून नमस्कार नमस्कार उलयच सर हांव म्हगेला मिथुन राशी पुनर्वसु नक्षत्र आवत लेक्चरर जावन काम करता आसता ते केन्ना कायम जायची म्हणून परमनेंट केदना जाता कळलं प्रश्न कळलं तुमगेल काम केदना परमनेंट जाता म्हणाल प्रश्न आणि त्याची कॉलेज जायची कशी त्याची कॉलेज काम करचे कॉलेजात जायची कशी तुम्ही आता काम करचे कॉलेजांतू परमनेंट जातेगी अनेक कॉलेजा तुम्ही पळोवका की मला प्रश्न तुमगेल ना वय ओके तुम्ही आत्ताशिले कडीनची तुमका बरेपण जावचे वय त्यामुळे स्थिर राशी येईल राशी स्थिर राशी चर स्थिर राशी री शुक्र इक्रारी गुरु एकादशर गुरु असल्यारी चांग म्हणतात तुम्ही आत्ताशिलांतू तुमका इंप्रूव्हमेंट मेळचे ಸ್ವಲ್ಪ तुम्ही रोट्टाशील जनांग गेल्या ಸ್ವಲ್ಪ त्रास येवच्या पुरो जाल्यार ताक तुम्ही कसले या करका म्हणना तुमका देवाला इकरार अनुग्रह असते कोण आत्ताशिला काम चेंज करचे नाका ताईचे तुमका बरेपण असचे यस होल्ड करा लास्ट कॉलर तुम्ही 2 निमिष उरले तुमगे लागी श्रीराम माम पळयता आसा ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम 100% कशी जाता कसले सजेशन कसले कंप्लेंट्स यस कसले कंप्लेंट्स की कसले 100% असता नऊ राशी हॅलो उलयच ऐकता नऊ राशी 23 नक्षत्राची रीती एक व्यक्तीने भविष्य असता म्हणजे 100% डेजिग्मेंट असा कित्याक म्हणजे हांव एज अ मॅथमॅटिक्स स्ट्रक्चर केवलो हा तुम्हाला सांगितलं की मला 100% एक मनशाने व्यक्तीचं सांगते ज्योतिषाचं 100% येता बरे इम्प्रूव्हमेंट करा सर यस थँक्यू तुमगेला सजेशन प्रीती विश्वास गौरव केदनाय आसो 100% सर आमगेल केन्ना सजेशन असता बरे सजेशन असता आमगे लोकांक करचे प्रोग्राम बरो रीतीन करून आशीर्वाद घेता धन्यवाद तुमका ओके थँक्यू अशी कार्यक्रमाच्या मस्त व्यूवर्स असाची लाईव्हांतू निमगेला तुमगेले कंप्लेंट सांगता नमगेले कंप्लेंट सांगोचे म्हणारी ಕೆಲವಪಡಿ ಕಸ ಮಾಡಾರಿ ಅಮ್ಕ ಮುಖಾರ ವಚ್ಚ एक वाटते नाही अनेक कशी म्हणून सांगला आमका आमगेल चूक ಗೊತ್ತಸಾನ
म्हणता मेगील चूकी अनेकल्यानं तिंटैते बाबायर सांगताना कळईना लास्ट कार्यक्रम टाइम जाल्ला लास्ट कसले संदेश असला दिवेत यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक या कार्यक्रमाविषयी की कसले एक सांगू असल्यार एक 2 निमिष भितर वय यूथ ऑफ GSB वीक्षक कोण करताच तांग यूथ ऑफ GSB तो कोणे जवो कसला एक तुमका आज विषय निमगू काम म्हणजे खंयचे विषय म्हाका डायरेक्ट कॉल करीत कसले तुम्ही मुजे घर घेवन तशें पुराय कसले ना हांव तेजो कॉल काणे जाल्यार फ्री आसतना तुमकां रिटर्न कॉल करता मागीर तुम्ही मेगील चार्ज आसा विषय कसले तुम्ही टेन्शन करका म्हणना हांव चार्ज आसा मेरा डिमांड ना तांते आमचे काल्याक हांव चर्त घेयना आनी बिवोचे या त्या प्रकार नांची ना हांव बिवायतो म्हणून सांगू चान्स ना अशें निमूच म्हणल्यार जन लैव अंत म्हणल्यार केलो जन कसं करता म्हणल्यार फोन करचे पयस फुडें बई तांकां नाही पयरेक मामान म्हाका नेमके हांव मरता केदर म्हण सांग म्हाका 73 वर्सां म्हाका मरता केदर म्हण सांग म्हण तशी इतली वेळ ह्या कार्यक्रमाक येवन तुगेले एक अनुभव सांगला आनी ज्योतिशी म्हणटा हांव केन्नाय सांगता एक इंट्रोड्यूस करची काम आमगेल्या म्हणून सांगून इंट्रोड्यूस केल्ले हांव उरलेल्या तुका कसले चूक ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्या केन्नाय खुशी मेगील चूक मेगीला सांगू का हय हांव सांगचें न्ही हे कसले कोणाले वेर कंप्लेंट्स ना जनाल रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन बेसी दितले आनी इतले वेळ ह्या कार्यक्रमाक येवन मस्त जाणाक मार्गदर्शन केल्लें सांगलें तुगेले विशय सांगले यूथ ऑफ GSB चॅनला तुला आनी मेगेले वैयक्तीक तर्फे ना तुका अनंत धन्यवाद येस तवळी हांव प्रारंभार सांगलें ज्योतिष दर्पण इतली काळ वाडून येवका जाल्यार तुमगेले सकळाले प्रीती सहकार गौरव प्रशंसा निंदना हे पुराय कारण तशें म्हणटना कसलेय आस म्हणून जाल्यार म्हाका वैयक्तीक जावन तुम्ही कॉन्टॅक्ट कर येता हांव ह्या प्रोग्रामाचे एक कॉर्डिनेट कर देखून एक ज्योतिश आपोवचे दोनीचे तुम्ही तुमगेल्या गांवांत एक ज्योतिशी म्हणून सांगून घेता म्हणून जाल्यार कोणय ह्या वीक्षक पळयतना तुम्ही तुमगेल्या गांवांत एक ज्योतिशी म्हणून सांगून घेतल्यार तुमकांय हांगा बेसून एक तुमगेलें एक वाक्य एक तुमगेलें एक उत्तर सांगच्याक हांगा एक अवकाश आसा एक कसं म्हणारी तुम्ही परगांवां आसल्यार ऑनलायन पुराय जायना हांगा स्टुडियोन तूं येवका दोनीच्या मंगळारा 7 गंटक आमगे लाईव्ह जावचे ते पुरे समजावन तुम्ही दूर परगांवां आस म्हणून जाल्यार ते एक मंगळार तुम्ही कोड्याला येवचे आस म्हणून जाल्यार टायम काढायचे खंयचे ज्योतिशी जाल्यार म्हाका पर्सनली कॉन्टॅक्ट करायची तुमकांय यूथ ऑफ GSB कामां आमगेल्या वीक्षकांक इंट्रोड्यूस करता म्हगेलो नंबर 9844573339 आनी कसले सजेशन्स कसले आस म्हणून जाल्यार म्हाका तुमी WhatsApp कर येता त्या WhatsApp पळोवन हांव फ्री आशिल्लो तुमकां रिप्लाय करता तशी इतले वेळ ह्या कार्यक्रम पळयला लायक तुमकां अनंत धन्यवाद लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार.